नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज स्वामित्व येवजणे खाला मालमत्ता धारकांक 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डांचे वितरण. गोवा प्रदेश भाजपाच्या वतीन पणजेत कार्यकर्तो मेळावो व्हडा दबाज्यान जालो. भाजप कार्यकर्त्यांनी 40 फुटाचो हार भेटोवन केलो नूतन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचो सन्मान. पणजी मिरामार हांगा एड्स रोगाच्या प्रतिबंधक जागृती निमतान नॅशनल रेड रन 2.0 कार्यावळ. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, सदानंद शेट तानावडे हांणी मानले एड्स कंट्रोल संस्थेचे आभार. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी प्रयागराज कुंभमेळान केली पूजा. महाकुंभ मेळावो हो सनातन धर्माचो मेळावो आसा अशें केलें उलोवप. चॅम्पियन ट्रॉफी खातीर भारतीय पंगडाची घोषणा. रोहित शर्मा टीम इंडियाचे कॅप्टन जाल्यार शुभमन गिल हांची व्हायस कॅप्टन म्हूण निवड. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज स्वामित्व येवजणे खाला मालमत्ता धारकांक 65 लाखा परस चड प्रॉपर्टी कार्डाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमांतल्यान वाटप केला. देशांतले 10 राज्य आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 50,000 परस चड गांवच्या लोकांक हे प्रॉपर्टी कार्डां भेटयल्यात. आतां मेरेन 3,17,000 गांवांनी ड्रोन सर्वेक्षण पुराय जाला. 1,50,000 परस चड गांवां खातीर 2,25,00,000 प्रॉपर्टी कार्डां केंद्र सरकाराच्या वतीन तयार केल्यात. पुडुचेरी, अंदमान आनी निकोबार बेट, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आनी हरियाणा ह्या राज्यांक स्वामित्व येवजण पुराय जाल्या. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी हेर केंद्रशासित प्रदेशांनूय ड्रोन सर्वेक्षण पुराय जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है. जी सर. हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए. स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है. प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरांतल्यान गांवांतल्या घरांक हक्काचे कार्ड दिवन ग्रामीण भारताचो आर्थीक उदरगत करपा खातीर 2020 वर्सान स्वामित्व येवजण सुरू केल्या. मालमत्ते संबंधी वाद कमी करपाक लागून ग्रामीण भागांनी मालमत्ता मूल्यांकन आणि मालमत्ता कर संकलनात ही येवजण समर्थन दिता. इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है. सर, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर. बहुत बहुत धन्यवाद. आयज स्वामित्व येवजणे खाला लडाख, कारगिल या वाठारांत स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डाचे वितरण सुवाळो जालो. सय्यद मेहदी सभाघरान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीन अध्यक्ष म्हणून उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ. बी.डी. मिश्रा हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीन 15,855 प्रॉपर्टी कार्डाचे वितरण केलां. स्वामित्व येवजण बरी असून ताचो लाभ लडाख, कारगिल वाठारांतल्या लोकांकूय मेळटा अशें ब्रिगेडियर डॉ. बी.डी. मिश्रा हांणी सांगलें. एक अच्छी ये स्कीम है, इसके बड़े फायदे हैं और इसके लिए पूरे देश में जो मुहिम चल रही है वो सक्सेसफुल है और हमारे यहाँ भी ये सक्सेसफुली मुहिम चलेगी. गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दामू नायक हांच्या फुडारपणाखाला भाजप गोवा प्रदेश संघटन व्हड उंचायेर पावला. विद्यार्थी विंग, युवा शाखा, हेर मोर्चा संघटना हांच्या प्रामाणीक कार्याक लागून भाजप पक्ष घटमूट जाला. आदले अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या फुडारपणाखाला भाजपान कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केल्या. नव्यान निवडून आयिल्ले प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हे अणभवी लोकप्रतिनिधी आशिल्ल्या कारणान
पक्षाक आनीकूय तेंको मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजेंतल्या गोमंत मराठा समाजाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यकर्ता मेळाव्यान मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार कार्यकर्त्यांनी नव्यान निवडून आयिल्ले दामू नायक हांकां 40 फूट फुलांचो हार घालून तांचो सन्मान केला. ह्या कार्यावळींत नूतन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, भाजपा केंद्रीय संघटना सचिव सुनील बन्सल, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, माजी खासदार नरेंद्र सावयकार आणि हेर कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. जे जनरल सेक्रेटरी आसतले, बाकीची पुराय टीम आसतले, स्टेटीची कार्यकारिणी आसतली, ते काम करतले. नवीन अध्यक्ष म्हटल्या उपरांत नवीन जोश, नवीन उत्साह आणि त्या नवीन उत्साहान बाब दामू नायक हाणें बी म्हणजे 40 मतदारसंघात प्रवास करचो. हांव ते कित्याक सांगता आणि 40 मतदारसंघात त्याच उत्साहात तुम्ही त्याचे स्वागत करचे हेय तितकेच महत्वाचें आसा. कारण हो उत्साह आमकां 2027 न्ही 2029च्यो निवडणुका सुद्धा जिखपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटलां. ज्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आमी आज नॉमिनेट केले आसतले आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय. फुडल्या इलेक्शनाक आमी थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पळय न्ही हे आमी निवडटले, इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय. आणि म्हणून वेळी आसतले, बाणावली आसतले, नुवें आसतले, मडकय आसतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा. कारण 2029च्या निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार बाब दामू नायकाची जबाबदारी आसा की आतापासून म्हणजे संघटनेचे काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचे. फाटल्या 30 वर्सां पक्षा खातीर कार्यकर्तो म्हूण दिल्ली सेवा आयज अध्यक्ष रुपान म्हाका मेळ्ळ्या. हांव आयज अध्यक्ष जाला तरी हांव प्रामाणीक कार्यकर्ता म्हूण पक्षा खातीर वावुरतलो. हांव कार्यकर्त्यांक सांगता की आयज खऱ्या अर्थान हांव न्हू तुमीच प्रदेशाध्यक्ष जाल्यात. 2027 वेंचणूक आयल्या ते खातीर तुमी सगळ्यांनी अध्यक्ष म्हूण पक्षाक जैतिवंत करचे अशें दामू नायक हांणी सांगलें. आज इतले वर्ष 30 वर्ष काम करतना तुम्ही जो मोग दिलो त्या मोगाचा हांव अत्यंत ऋणी आसा. हांव तुमचे सगळ्या भितरलोच कार्यकर्ता आसा. पक्षांनी जी व्हडली म्हाका संदी दिली, हांव दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर जी आमची कोर टिमीचे जे जितले वांगडी आसात ते बसतात त्याही सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा, आभारी आसा. आणि तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाना इतलेंच सांगता, 2027चे इलेक्शन आसतले म्हणून उदळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो काही कार्यकर्त्यांच्या नांवाचो. उल्लेख कितें केलो हांवें की म्हाका फोन आयले आनी प्रत्येकान कितें म्हटलें की आपूण अध्यक्ष जाला. आणि हे शब्द म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे शब्द अशें म्हणटा तुमी अध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हणून 2027ची जे निवडणूक आसतली, फाल्यांची जिल्हा पंचायतीची आसतली, नगरपालिकेची निवडणूक आसतली, येणारी जितली आव्हानां आसतली ती हांगा बशिल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष आसा. आणि म्हणून हे अध्यक्षपद म्हजें न्ही तुमचें आसा. बुनयादीचो फातर म्हूण भाजप कार्यकर्त्यांची वळख आसा. ह्या कार्यकर्त्यांचे कार्य आमी केन्नाच विसरपानात. संघटन ही पक्षाची ताकद आसा. कार्यकर्त्यांनी संघटना रुपी झाड उबें केल्ल्या कारणान भाजपाक यश मेळ्ळां अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. सगळ्यांत पयलीं तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमचे नवीन अध्यक्ष श्री दामू नायक यांचें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर गेली 3-4 वर्सां पक्षाची दुराज आनी समर्थपणे पेल्ली आणि एक पक्षाक आनी फुडें व्हरपाचो जबरदस्त बरो प्रयत्न केलो. ते आमचे माजी अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे हांचेय तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार मानता. आणि ह्या कार्याची निश्चितपणे ज्या पद्धतीन तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिली हे क्रेडिट तुमकांय सगळ्यांक वता. 2027च्या वेंचणुकेन आमी 50% तयारी पुराय केल्या. भाजपाक ह्या वेंचणुकेन बहुमतान वेंचून हाडपाचो उद्देश आसा. कार्यकर्त्यांनी तेंको दिवचो अशें आदले भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. भारतीय जनता पार्टी का एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है. हर 3 साल में नया हमारा जो संगठन पर्व जो होता है उसमें हमारी पूरी प्राइमरी मेंबरशिप से बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्टी के दोनों जिले और स्टेट का चुनाव होता है. ये टाइम पे थोड़ा डिले हो गया क्योंकि अपना लोकसभा का चुनाव था
और इसके लिए ये टर्म हमें 5 बरस का मिला, लेकिन बहुत राज्यों में 3 बरस के बाद ही थोड़े स्टेट प्रेसिडेंट बदल गए। हमारे गोवा इधर थर्ड है पूरे देश में जिन्होंने टाइम पे चुनाव किया। काम करते समय हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं, ये किसी एक का काम नहीं है। मैंने भी 5 साल जो मुझे मिला, ये 5 साल मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरा कार्यकर्ता ने जोश किया, कार्यकर्ता ने काम किया, दी हुई जिम्मेदारी सबने की और इसके लिए हम सक्सीड हुए। हर चुनाव हम जीतने लगे और आज भी मैं आपको बताता हूं 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार फोर्थ टाइम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मैं आपको सभी कार्यकर्त्यांचे के विश्वास पे बताता हूं। भाजप पक्षान भारतान 13 कोटी प्राथमिक सदस्यत्व पुराय केला। नव्या सदस्यांक प्रोत्साहन दितात। भाजप पक्ष संवसारांत व्हड जनसंस्था आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बंसल हांणी सांगले। भारतीय जनता पार्टी में नए लोग हमेशा जुड़ते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला ये जन संगठन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आएंगे और आज हम सब दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो इस कारण से बनी है क्योंकि देश के हर प्रांत से नए नए लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया। गोवा के सभी कार्यकर्ताओं को और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस बार का संगठन पर्व पूरे देश के जो अग्रणी टॉप 5 स्टेट हैं, जिनमें समय पर और जो लक्ष्य तय किया था उससे भी अच्छा काम हुआ है, उसमें अपना एक गोवा प्रदेश के आता है। नव्यान वेंचून आयिल्ले भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज आपल्या कुटुंबा सयत पणजेंतल्या श्री महालक्ष्मी देवळान भेट दिवन देवीचो आशीर्वाद घेतलो। ह्या वेळार भाजपाचे कार्यकर्ते व्हड प्रमाणात हजर आशिल्ले। खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। खेळ आणि सामुदायिक सहभागांतल्यान HIV प्रतिबंधात्मक जागृताय करपाच्या उद्देशान आयज मिरामार वाठारांत राष्ट्रीय रेड रन 2.0 ही कार्यावळ जाली। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे महासंचालक व्ही हेक्काली जिमोमी, सचिव निखिल गजराज, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय राज्यमंत्री ललिता उमरसकर, प्रकल्प संचालक उमाकांत सावंत आणि गोवा राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या वांगड्यांनी मिरामार सर्कलार रॅलीक बावटो दाखयलो। ह्या जनजागृती रॅलींत 145 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलो। तातूंत 66 दादले, 61 बायलां, 18 ट्रान्सजेंडर वांटेकार जाल्ले। 10 किलोमीटर राष्ट्रीय रेड रनच्या अंतिम सर्तींत 2 विजेत्यांनी वांटो घेतलो। ही रेड रन 3 वेगवेगळ्या श्रेणींत आयोजीत केल्ली। प्रथम श्रेणींत केरळचे नबील साही, दुसऱ्या सुवातेचेर मेघालयाचे डेनियल वाहलोंग आणि तिसऱ्या सुवातेचेर स्कॅमलॉग सुभा आशिल्ले। इनामां वांटप सुवाळ्यान सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय भलायकी आणि कुटुंब उदरगत मंत्रालयाची वंदना धुमे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। एड्स रोगाक हद्दपार करपाक लागून आमी सगळे एकठांय जाल्यात। एड्स रोगाचो प्रश्न जागतीय आशिल्लो तरी ताचेर मात करपाची सगळ्यां कडेन ताकद आसा।
भलायकी सेवा आयज वाडत असल्या कारणान एड्स रोगाक पयस दवरपाक शक्य जातले. देशान पोलिओ, टीबी ह्या रोगार मात केल्या. एड्स रोग जनजागृती कडल्यान पयस वतलो. करने के लिए अनेक उपाय है. ये उपाय जब हम कर पाएंगे कि वही जो पेशेंट खुद होके आगे आके बताएगा, अपना जो कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो छुपाने से कोई नहीं चलेगा. लेकिन मैं सभी को अपील करता हूं कि जहां जहां कुछ आपकी समस्या है, अभी हमारी हेल्थ की सुविधाएं बहुत बढ़ रही है. पहले ऐसा एक काल था, एक भयानक काल था. इस एड्स ने वर्ल्ड में बहुत हड़कंप मचा रहा. लेकिन आज और इस हड़कंप में बहुत फैमिली उद्ध्वस्त हो गए. और आज उसी गति से जो वैद्यकीय जो मदद मिलनी चाहिए, वो वैद्यकीय मदद अभी भी मिल रही है. हेल्थ में बहुत कुछ नए नए प्रयोग आज हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है, राज्य भी कर रहा है. सदानंद शेट तानावडे हांणी आपल्या उलोवपान रेड रन 2.0 ह्या कार्यावळीची तोखणाय करतना एड्स कंट्रोल संस्थेचे आभार मानले. ये तो सेकेंड ईयर का इवेंट है और लास्ट ईयर में जब इधर ये इवेंट हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने सबको रिक्वेस्ट की थी कि अगले साल जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो गोवा में करें. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी गोवा से जो अपनी स्टेट से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अपनी स्टेट में रन में जो भाग लिया और जिनको फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मिला है, वो सभी पार्टिसिपेंट इस इवेंट में पार्टिसिपेट हुए. पूरी देश से 146 पार्टिसिपेंट आए हुए. और इसमें एक एड्स के बारे में अवेयरनेस करना है, क्योंकि ये एक का काम नहीं है. भारत सरकार इसकी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए सबका साथ चाहिए. और दिस इज द इवेंट. ये इवेंट के बाद जो अवेयरनेस होती है कि एड्स जो होता है, वो ये अवेयरनेस करके उसको एक देश में बाहर फेंकना है. और इसके लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए. शुक्रारा सांजे कला अकादमीच्या दर्या संगमान लोकोत्सव 2025 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भाजपाचे केंद्रीय संघटन सचिव सुनील बन्सल, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. आमचो गोवा प्रदेश भास वेशभूषा वेगळी आसूं येता, पण भारतीय म्हूण गोंयचे लोककलाकार लोकोत्सवाच्या माचयेर एकठांय येवन वेगवेगळ्या राज्यांची खाशेली लोककला दाखयता. आयज ह्या लोकोत्सवाची नामना देशभर पातळ्या अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हमेशा के लिए माननीय मोदी जी कहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर से ये भारत देश विविधता से एकता में जुड़ा हुआ है. हम बोलते हैं कि हर वक्त हर प्रदेश में भाषा तो अलग है, लेकिन हम सब इस अलग भाषा, अलग वेश, अलग नृत्य, सब कुछ होके भी हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, इससे हम जुड़े हुए हैं. और यही अलग वेश, अलग देश, अलग प्रांत, हमारी भाषा अलग होके भी हम जो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा आके इस तरह के नृत्य सेलिब्रेट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम भारतीयता के नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम हिंदुस्तान के नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसीलिए इस कला आप लोग अलग भाषा में भी पेश किया है, करते हैं, तो फिर भी कलाकार को जो भाषा न समझ आई तो भी कला की पहचान रहती है और उस कला की दखल हमारे सभी लोग लेते हैं. अंदूच्या लोकोत्सवान 550 स्टॉल्सांची तरतूद केल्या. राजस्थान, गुजरात ह्यासारख्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान लोककलाकार पावतात. हो लोकोत्सव गोंयापुरतो मर्यादित उरूंक ना. देशान गोंयचो लोकोत्सव नामनेचो थारला. कलाकार हो सर्वश्रेष्ठ आसा अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. सन्मान जो एटमॉस्फियर जो एनवायरमेंट आणि ज्या जाग्याचे लोकोत्सव घडटा तातून एक वरदस्त आहा
आणि तो वरदस्त जर म्हाका आमकां खंयच्यान जर मेळटा जाल्यार तुमचे सारकेल्या उपस्थिता कडेन दोन हाताचे ताळयो जेन्ना ह्या म्हज्या कलाकारांच्या फाटेचेर जेन्ना पडटल्यो तेन्नाच आमी म्हणटले की हे गोंयचो काल लोकोत्सव हो त्याच धर्तीचेर आसतलो आणि ह्याच लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी फक्त राष्ट्रीयच न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर सुद्धा तांकां पार्टिसिपेशना खातीर आमी वाव दितात. पर्वरी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या सभाघरांत शुक्रारा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी केएस येवजणेचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार तांत्रिकी शिक्षण खात्याचे संचालक विवेक कामत, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे, केएस येवजणेचे प्रमुख बोर्जेस आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. राज्यांतल्या तरणाट्यांनी ह्या फुडें कौशल्य प्राप्त शिक्षण घेवचे हे खातीर सरकारान विविध येवजण्यो सुरू केल्यात. केएस ह्या उपक्रमाची उदरगत फुडल्या 8 ते 10 वर्सांत दिसून येतली. उच्च शिक्षण क्षेत्रांत ह्या येवजणेचो फायदो दिसून येतलो. 10,000 विद्यार्थी अंदू वर्सा केएस अभ्यासक्रमांत सहभागी जाल्यात आनी 442 विद्यालयांनी केएस येवजण लागू केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हायर एड्युकेशनाक ऑन बोर्ड घेवन अशाच पद्दतीचे डिफरंट प्रोग्राम तयार करपाची गरज आसा. त्याची हेल्प आमकां हायर स्टडीजांत खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली आणि ताची गोंयांक गरज आसा. इन लॉंग रन आमी म्हणजे इनोवेटिव्ह आनी फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनान, रोबोटीक एड्युकेशनान गोवा वील लीड द इंडिया हे म्हणटा आसतना म्हाका खूब मनाक खोस भोगता, मनाक खरोखरूच आनंद जाता. हांव सांगता इन फ्युचर आमी रोबोटीक एड्युकेशनान गोंय वील लीड कंट्री. दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान शुक्रारा सांजे 8व्या पक्षी महोत्सवाचे उक्तावण राना मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जालें. खोतीगांव काणकोण वाठारांतल्या अभियानात ह्या पक्षी महोत्सवाक सुरवात जाल्या. 19 जानेवारी मेरेन हो पक्षी महोत्सव चलतलो. गोंयांत हेर पक्षी मोगी छायाचित्रकार भेट दितात. तांकां गोंयांतल्या पक्षा विशीं योग्य म्हायती मेळपाक जाय. पक्षांचो हंगाम, तांची सुवाळ आनी वेळ अशी म्हायती आसप गरजेची आसा. अशा महोत्सवांतल्यान बरी म्हायती मेळटा हे खातीर अशे महोत्सव जाय अशें राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. So that you actually understand the whole pattern and then you can have a very focused approach in moving forward. And these activities the government should support in a way in which you also know at what time, which time and which are the seasons in which what is visible, so that it becomes very easy for us and especially for photographers who come specially to take exotic pictures of exotic species of birds. I always last year also was sharing when we were in the I think in the our state wildlife board meeting, and we were talking on several issues. I have also spent a lot of time in the Arctic. Arctic is one of my favorite destinations which I go to, and many times you feel that you only go to see polar bears, but it's not only polar bears. The variety of wildlife that you can see in the Arctic, or you go to the Antarctic, and then you try to see the type of bird life that is also there. And that is really amazing, and that really amazed me at that point of time. And here what we want to see is what we need to showcase, I think, is something we all have to put our minds to, so that the approach of the department and people and enthusiasts who come from far away and to this beautiful place of ours and state of Goa. प्रयागराज वाठारांतल्या महाकुंभ मेळाव्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उपस्थिती लावन पुजा केली. महाकुंभ मेळावो सनातन धर्माचो मेळावो आसा. आध्यात्मिक आनी सांस्कृतीक पर्व ह्या कुंभमेळ्यांतल्यान दिश्टी पडटा. सनातन संस्कृतींतल्यान हो मेळावो यशस्वीपणान आयोजीत जाला अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं, और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक पर्व है. यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए. यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है. इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है, और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं.
कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या आड ईडीन कारवाय केल्या. 2013 ते 18 मेरेन मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाळ्या वेल्यान सिद्धरामय्या हांची ईडी कडल्यान चौकशी सुरू आसा. मुद्दा येवजण्यांतल्यान सिद्धरामय्या हांची घरकान्न पार्वती हांच्या नांवार 14 फ्लॅट केल्ले आसात. तशेंच सिद्धरामय्या हांचो मेवणो मल्लिकार्जुन हांणी 3.16 एकर जमीन मुद्दाम येवजणेंतल्यान खरेदी केल्ल्याचे ईडीच्या तपासान स्पश्ट जाला. ईडी खात्यान मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांची 300 कोटी रुपयाची संपत्ती जप्त केल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. एवरी संडे एट 10:30 PM. Repeat telecast on Monday at 11:30 AM. Only on DD National. विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. चॅम्पियन ट्रॉफी सर्तीन 19 फेब्रुवारीक सुरवात जातली. हे खातीर भारतीय पंगड जाहीर जाला. रोहित शर्मा कर्णधार जाल्ल्यार शुभमन गिल उपकर्णधार आसतले. चॅम्पियन ट्रॉफीच्या भारतीय पंगडान मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह हे लेगीत वांटेकार जातले. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयज स्वामित्व येवजणे खाला मालमत्ता धारकांक 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डाचे वितरण. गोवा प्रदेश भाजपाच्या वतीन पणजेत कार्यकर्तो मेळावो व्हडा दबाज्यान जालो. भाजप कार्यकर्त्यांनी 40 फुटाचो हार भेटोवन केलो नूतन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचो सन्मान. पणजे मिरामार हांगा एड्स रोगाच्या प्रतिबंधक जागृती निमतान नॅशनल रेड रन 2.0 कार्यावळ. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, सदानंद शेट तानावडे हांणी मानले एड्स कंट्रोल संस्थेचे आभार. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी प्रयागराज कुंभमेळ्यान केली पुजा. महाकुंभ मेळावो हो सनातन धर्माचो मेळावो आसा अशें केले उलोवप. चॅम्पियन ट्रॉफी खातीर भारतीय पंगडाची घोषणा. रोहित शर्मा टीम इंडियाचे कॅप्टन जाल्यार शुभमन गिल हाची व्हायस कॅप्टन म्हूण निवड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद पळोवपी रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शना वेल्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां संजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.